युनायटेड अपोजिशनाची कॅश फॉर जॉब स्कॅमावेल्यान सरकाराचेर परत चढाई, स्कॅम वयर मेरेन उस्तियात, न्यायालयीन चवकशेची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मुख्य आरोपी पूजा विषया, रोशन आचारी आणि योगेश शेणे कुंकळकाराकूय जामीन. गोंया लागसार दर्यांत नौदळाची पाणबुडी आणि नुस्तेमारी ट्रॉलराचो अपघात, 13 नुस्तेमार उदकांत, 11 साल्वार बोटी, एअरक्राफ्टा वरवीं दोगांचो सोद, अपघाताची चवकशी. कुचेली कोबिंदारीची जमीन बेकायदेशीर विकपी आनीक एकल्याक अटक, बुधवारा दोगांक धरिल्ले. एकलो म्हापशे पालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणटा तपास चल्ला. मोदीच्या आशीर्वादान अदानीचो नेट वत वाडलो, अदानीक करची अटक, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष पाटकराची मागणी. ग्रीन सॅस देवोंखय गोंय सरकाराचेर हाडिल्लो दबाव. गोंयचे उदरगतीची संस्कृतीची अमेरिकेचो कावन्सील मिकी हँकिनान केली तोखणाय. भारत अमेरिकेमदी तंत्रज्ञान, फार्मा, फिल्म मळार कोलॅबोरेशनाक संधी. गोंयभर सगळ्या रेस्टॉरंटांची नितळसाण तपासूंक इन्स्पेक्शन करचे, भलायकी मंत्र्याचे एफडीएक निर्देश. कांय रेस्टॉरंटां आड कागाळी उपरांत फर्मान. कर्मचारी भरती आयोगाची तिसरी जायरात. एलडीसी, क्लार्क आणि स्टेनोग्राफरांचे 285 पदां खातीर जायरात. एसएससी वरवीं 2,000 पोस्ट काडपाचो प्लान. खापो आंतरराज्य सोऱ्याचो स्मगलर प्रफुल्ल यादवाक गुन्यांव फाट्यान घेतलो ताब्यात. पेडण्यां, पालयासावन सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत लिकर स्मगलिंग. 55व्या इफ्फी गोंय सेक्शनाची खारवन फिल्मान सुरवात. नित्या नावेलकारान कॉलेजचो प्रोजेक्ट म्हूण केल्ले फीचर फिल्म इफ्फीक सिलेक्ट. शुक्रार सावन वेदांताची 8वी बायला फुटबॉल सर्त सुरू. 6 टीमी वांटेकार. पणजे हेड ऑफिसात जर्सी लॉन्चिंग. केप्यां पारोड्या मोदी वाड्यार सापडली एके बायलेची डेड बॉडी. खुनाचो दुबाव. पुलीस सुवातीर चवकशी चल्ल्या. अपघात पीडितांच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय 2 लाखांवेल्यान 10 लाखां मेरेन वाडोवपाचो येरादारी मंत्र्याचो प्रस्ताव. राज्य सुरक्षा मंडळाच्या बसकेत प्रस्ताव. गावात मोठ्या प्रमाणात वाढपी इव्हेंटा आड वागोतरच्या लोकांची निदर्शना. आवाजाचे प्रदूषण करपी इव्हेंटांक मान्यताय दिल्या म्हूण हणजूण पंचायतीचेर टिका. मणिपुरात नव्यान हिंसाचार. केंद्र सरकार बेगोबेग धाडटा आनीक 10,000 जवान. परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचो प्लान. बीजेपी मणिपुरात हिंसाचार बंद करपाक फेल. काँग्रेसीची टिका. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीन भूतकाळात केल्ल्या चुकांचे परिणाम. आपले अपेस लिपोवंक काँग्रेस करता टिका. छत्तीसगडात सुकमा जिल्ह्यातल्या राना वाठारात एन्काउंटरात 10 माओवाद्यांक मारले. AK-47 आणि बाकीची शस्त्रा जप्त. जुवारी नगरात नौदळाचे काम चलताना गॅस पाईपलाईन फुटली. लोकांमध्ये भय. परिस्थिती नियंत्रणात हाडूंक यंत्रणा सुवातीर. आंतरराष्ट्रीय कोर्टान आपल्याक वॉरंट धाडले म्हूण इस्रायलाक आपली सुरक्षा करपापासून कोण आडावंक शकना. इस्रायलाचो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहूची जाप. गाझा पट्टीत जबाल्या शारात घाल्ले सुमार 300 बुबी ट्रॅप. इस्रायलाच्या डिफेन्स फोर्सान केले नष्ट. हमासान प्लांट केल्ल्याचो दावो.